आदिवासी लोकांक न्हय तर फाटली 3 दशकां जे कोण रान सुवातेत रावतात तांकां जमनीचो हक्क मेळचो हो कायदो केंद्र सरकारान ट्रायबल फॉरेस्ट ॲक्ट नांवान चालीक लायिल्लो. राजकीय आरक्षण आनी आदिवासी रान कायदो डिसेंबर 2017 मेरेन सगळ्या आदिवासी सुवातांनी लागपाची निमणी मुदत गोंय सरकारान दिल्या. आर्डिक्स को ब्युरो. एक दोन गोष्टी मेजर ज्यो आसा ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा आणि ट्रायबल फॉरेस्ट ॲक्ट जो आसा दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग हॅज टू बी कंप्लिटेड ॲक्ट कळ्ळें न्ही. आणि ह्या संदर्भान आजचो ट्रायबल फॉरेस्ट जो ॲक्ट जो आसा तो त्या संदर्भान आज आमी नॉर्थ कलेक्टरेट बिल्डिंगान मडगांव सगळ्यांची मिटींग घेतली आसात आणि वी हॅव सेट अ डेडलायन बाबा बाय 17 डिसेंबर 2017 जो मॅक्झिमम जे एप्लिकंट्सांनी आज एप्लिकेशन केल्ले आसा ताजो प्रश्न सुटाव करपा खातीर आमचो हर तरेचो प्रयत्न आसा. फक्त थोडोसो पावसाचो थोडो काही अडकाटी येवपाक शकता जाल्यार थोडे एक 2-3 म्हयने एखाद्यो वाडपाक शकता असो तरेचो आमी एक फोकस दवरलेलो आसा. ट्रायबल फॉरेस्ट ॲक्ट म्हणल्यारूच जे आमचे आदिवासी लोक जे संबंध ह्या जंगलांनी रावताले आनी त्या जंगलांनी आपले उदरनिर्वाह करपा खातीरूच ह्या जी जमीन जी आसा फॉरेस्ट जे आसात ताजेर पिकयताले. पूण काही ट्रायबलचे लोक अशिक्षीत असल्या कारणान काही एन्क्रोचमेंट जाले तातूंत भितर फॉरेस्टाचो थोडो दरारो निर्माण जालो. ऑलमोस्ट 10,100 सुमार ह्या फॅमिलीज त्या जंगलांनी रावन तांचो उदरनिर्वाह करताले आणि तांकां हो हक्क मेळपा खातीरूच. आणि बेसिकली दीस ट्रायबल फॉरेस्ट ॲक्ट इज खंय आसा सांगें भाग, काणकोण भाग, केपें मोस्टली थिकली हें आसा पॉप्युलेटेड ट्रायबल आसा आणि फॉरेस्ट एरियान जे रावतात. आणि थोडोसो सत्तरी आणि फोंडा इज व्हेरी लेस पण 70 भाग जो आसा दारबांदोडा इट कम्स इन टू द सांगे तालुका. ह्या 4 तालुक्यांनी हे लोक म्हणजे ट्रायबल फॉरेस्टांचे लोक रावतात. पूण आज हेंकां सेफगार्ड करपा खातीर केंद्र सरकारान 2005 एक ट्रायबल फॉरेस्ट आणि अदर ड्वेलर्स इट इज नॉट ओन्ली मेंट फॉर द ट्रायबल हें लक्षांत दवरपाक जाय. आणि खास करून हे पत्रकार आणि मिडियांनी हायलायट करपाक जाय हो फक्त ट्रायबला खातीर कायदो न्ही. जे ह्या जंगलांनी रोवतात ते खंयचे जाती धर्माचे पातळीचे आसूं त्यांच्या सगळ्या खातीर हो कायदो आसा. फक्त ताका ट्रायबल हो शब्द पयलो ऍड जालो म्हणून सगळ्यांक दिसता की दीस ॲक्ट इज ओन्ली मेंट फॉर द ट्रायबल. इट इज नॉट लायक दॅट. इट इज फॉर ऑल द कल्टिवेटर्स हू हॅव कल्टिवेटेड फॉर लास्ट 3 डिकेड्स. कळ्ळें न्ही. जवळजवळ 25, 30, 50 वर्सां 60, 75 वर्सां पयलीं ज्यांनी ह्या जमनीचेर रोविल्लो आशिल्लो तांकां जमनीचो हक्क दिवचो होच ट्रायबल फॉरेस्ट ॲक्ट म्हणटा.